प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19वा विसवोर वोड 1 ते 10 पर्यंत. लूक chapter 19 verses 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. जेजू जेरिकांत भितर सरून नगरांतल्यान चलत वेतालो. जाक्यो नांवाचो मुखेल 2 वसुलदारांतलो एकलो आनीक आस्तीक मनीस ओचितूच थंय पावलो. जेजू कोण तो जाक्यो पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताच्यान नजो जालें. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवन वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो बेगीन देंवून ये, तो रास म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो वेगी देंवलो आनी कुशालकायेन ताका आपणागेर सोनीमान केलो. हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, फातकी मनशांगेर रावंक गेला मरे हो. सगल्याचे नदरेक उबो रावन जाकेवान सोम्याक म्हणलें, सायबा पळय, म्हाका आसा तितल्याचोय अर्द वांटो हांव गरीबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयल्यान जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक थारोन आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. थोर मनशाचो पूत सांडलेल्यांक सोदून काडूंक आनी थारोन दिवंक आयला. भांग प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें जें शिवर्तमान आमी आयकलां, आमी वाचतां की जेजू आयच्या शिवर्तमानान जाकियोसाक मेवता. पूण जी परिस्थितीन ताका मेवता हें आमकां अजाप दिसता. आनी कित्याक अजाप दिसता काय? भाव भयणीनो, आमकां एके भाशेन खबर आसूंक जाय, आमकां जाणवाय आसूंक जाय, हो जाक्यो कोण आसलो तो. जाक्यो एक मुखेल 2 वसूलदार आसलो. तो फकत 2 वसूलदार नासलो, मुखेल 2 वसूलदार आसलो. आनी त्या वेळार जेजूच्या वेळार हे 2 वसूलदार एकदम पयशे जमा करताले. ते लोकांकडसून चड टॅक्स घेवन ते पयशे जमा करताले आनी त्या लोकांचे पयशे घेवन एकदम गिरेस्त जाताले. आनी भाव भयणीनो, त्या लोकांक त्या वेळार जेन्ना थंयचो लोक आसलो, ते जाणो आसले की जाक्यो एक पातकी मनीस आसलो म्हणून. तो फकत ताका आशा आसली पयशांची. तो पयशे जमा करतालो, तो लोकांक नागयतालो. आनी तो आतां मुखेल 2 वसूलदार आसून तो आतां ताका फकत ताकाच पयशे करपाची आस नासली. तो आतां दुसऱ्या 2 वसूलदारांकूय तांकां एके भाशेन सांगतालो, तुमी करात पूण म्हाकाय करुनी. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हो इतलो पातकी आसा, लोक ताका इतलो नाकारता, इतलो ताका एक पातकी म्हणून सजमता, पूण कितें घडटा हेंच जावन आसा आमकां आयज शिकोण. जेन्ना जाक्यो आयकता की जेजू त्या वाटेन आहा म्हणून, ताणें जेजू वयर आयकल्लें. ताणें खूब लोक उलयतालो, कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो आनी तो इस्रायली पोरजे बरोबर तो देवाचें उतर परगट करतालो, पेखोणी करतालो, कोणच नासलो जो जेजू वखो नासलो हो म्हणून कोण नासलो. आनी जाक्योन आयकल्लें की जेजू खरेंच मिलाग्री करता, अजापां करता. आनी त्या दिसा जेन्ना जेजू थंयसर आसा, तो जेरिकोन येता, तेन्ना जाक्यो जेजूक मेळोंक सोदता. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, जाक्यो एकदम मोटवो मनीस आसलो. आनी मोटवो मनीस आसलो म्हणून आनी त्या लोकां बरोबर ताजो संबंद बरो नासलो म्हणून तो पातकी आसलो. आनी ताका जेजू पळोवंक दिसनासलें म्हणून तो वेता आनी एका झाडाचेर चडटा, एका सिकमोर झाडाचेर चडटा. आनी भाव भयणीनो, त्या रामडीच्या झाडाचेर चडोन तो थंयसर बसता आनी पळयता जेजू त्या वाटेन केन्ना वेतलो. आनी जेन्ना जेजू त्या रामडीच्या झाडा कडेन येता, कितें घडटा? जेजू वयर पळयता ताका आनी म्हणटा, जाकियोस, सकला ये, आयज
म्हाका तुज्या घरात जेवण करूंक जाय. भाव भयणीनो, देव जेजून केन्नाच जाक्यो पळोवंक ना. जाक्यो जावन आसलो एक पातकी मनीस, इतल्यो वायट कोन्नो आदारतालो, लोकांचेर आड वेतालो, लोक ताका नाकारतालो. आनी जेजू जेन्ना तो ताका पळयता झाडाचेर, जेजू नकळो आसलो की तो झाडाचेर चडला म्हणून, जेजून पळोवंक ना ताका. पूण पळय भाव भयणीनो, आमचो देव इतलो मोगाळ ह्या पातकी मनशाक सोदून काडटा. ह्यो पातकी मनीस जेजूक फकत पळोवंक सोदता त्या वाटेर वेताना. पूण कितें घडटा? जेजू फकत ताका सांगिना की तूं म्हाका पळय, हांव तुका पळयतां, तितलेंच म्हणना. जेजू म्हणटा, जाकियोस, पयलीं ताचें नांव ताका सांगता. भाव भयणीनो, जेजू जाकियोसाक आपल्या नांवा वयर काडटा आनी सांगता, जाकियोस. तेन्ना जाकियोस एकदम खोशी जाता, कित्याक जेजून ताचें नांव सांगलें म्हणून. आनी तेन्ना ताका सकला म्हणटा. आनी सकला येतकूच ताजे बरोबर घरा वेता. आनी कितें घडटा तें आमी आयकलां. तो सगल्यांक तो म्हणटा, ज्या लोकांक हांवें फटयल्यान हांव ताका 4 पावटी हांव दिवंक तयार आहा. जो लोक गरिबांक हांव म्हजें आख्खें अर्दें दान सगळें दिवपाक तयार आहा. आनी म्हणटा, जेजू म्हणटा, आयज ह्या फामिलीन, आयज ह्या घोराब्यान खरेंच तारण येयलें. भाव भयणीनो, आमी कितेंय करूं ह्या जिवितांत, कितेंय वायट करूं, देव आमकां पातकी म्हणून सजमना. कित्याक देव पळयता, जेन्ना आमी ताज्या पुता जेजूचेर बावर दवरता, आमचें जें पाटीचें जिवीत आहलें तें देव विसरता. आनी आतां आमकां एक नवी रचना करता. आमी आतां देवाची भुरगीं जाता, आमी जेजूचे पाटलावदार जाता. केन्ना? जेन्ना आमकां सजमणी मेळटा, जेजून कितें केलें तें आमकां खुर्सार. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की जेजू ह्या संवसारान खुर्सार मेलो, पुनर्जीवन जाला, आतां सुनीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, ताणें आमची सगळीं पातकां घेतल्यान. आनी जेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें करून तें आमी म्हणटा आनी ताचेर भावार दवरता, तेन्ना भाव भयणीनो कितें घडटा? आमी आमच्या आत्म्यान एक नवी रचना जाता. आनी तेज्या उपरांत आमकां फकत आमच्या मनाची नोडसणणी करूंक जाय, देवाचें उतर घेवन, आनी हें जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय. आयज भाव भयणीनो, आमी खिंचोरय आसूं, आमी 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 आमच्या जिवितांत धर्म केला, आमी मागणें केलां, पूण आमचो संबंद जेजूशी घट हा काय? आमी जेजू वोगोता काय? ताचें उतर आमी जाणो काय? आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, जाकियोसा भाशेन तो आमचें फाटलें जिवीत तो पळयना. तो म्हणटा, आयज यात म्हज्या कडेन, म्हज्या उतराचेर भावार दवरा. हांवें तुमकां इतलो मोग दाखयलो, हांव तुमचें मरण मेलो. आयज तुमी फकत म्हज्या उतराचेर भावार दवरा, त्या उतरा प्रमाणे तुमचें जिवीत चलोवयात. आनी हांव तुमकां हें देवाचीं भुरगीं कोत्ता, तुमकां एक जैतिवंत जिवीत दिता. आनी तेज्या उपरांत ह्या संवसारान आमी जातकूच तुमकां एक स्वर्गार एक अशें जिवीत दितलो की तुमी केन्नाच तुमी पळोवंक ना तसलें जिवीत हांव तुमकां दितलो. हें आमकां सांगता. आयज भाव भयणीनो, ह्या जागोची खबर आयकोन आमकां उर्बा आसूंक जाय. कित्याक देवान जें जाकियोसाक केलें, जेजून जें जाकियोसाक केलें, तो आमकां एकल्याक करूंक सोदता. तो आमचें फाटलें जिवीत पळोवंक सोदिना. तो पळयता आमी कितें करतले आमकां ताच्या उतराचेर. आमी जेन्ना ताच्या उतराचेर भावार दवरतले, आमची सगळीं पातकां तो भोगसून दिता आनी आमकां एक बरें जिवीत दिता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी बरे भाशेन नियाळ करुया. आयज आमी थाराव घेवया की आयजतान आमी आमची तयारी करूंक, फकत नातालांच्या दिसाक फकत न्हय, पूण जेजूक जेन्ना दुसरे पाटी येतलो ताका येवकार दिवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जेजू येवपाचो आसा आनी आमी जाणो ताणें सांगलां आमकां ती येवपाचो आसा म्हणून. पूण आमची तयारी ना जाली. आमी फकत धर्म करता, बिश्टें थोडें मागणें केलें, कितें तेर्स केलो, कितें थोडें नोवेनां केलीं आनी थोडें मागणें केलें, आमी सजमता की आमी खरेंच तयारी केल्या. ना भाव भयणीनो, आमची तयारी अशी जावंक जाय की आमी तें उतर आमच्या काळजांत धरून, तें आमच्या काळजांत धरून, आमच्या मनाची नोडसणणी करून हें उतर आमी आमच्या काळजांत धरून हें आमचें पाळूंक जाय. आनी जेन्ना आमी पाळटा हें देवाचें उतर, खरेंच एके भाशेन आमी तयारी करता, आमी जेजू सारकीं जाता. आनी एक दीस आमी जेजूक येवकार दिवपाक आमी तयार आसतले. भाव भयणीनो, तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक आयज जेन्ना हें उतर तुमी आयकतात, हांव सजमतां की तुमी खरेंच हो थाराव घेतल्यार फकत आयकुची ना. वय आमी आयकता देवाचें उतर, दिसपट्ट्यांचें देवाचें उतर आमी आयकता, पूण आयज गरज आमकां जाकियोसा भाशेन तें जेजूक पळोवन, ताच्या उतराचेर आमच्या काळजांत धरून, आमच्या मनाची नोडसणी करून, खरेंच हें उतर पाळून आमी जेजूक दाखोवंक की खरेंच आमी ताचे पाटलावदार म्हणून, आनी हें क्रिस्ती जिवीत जिवन दुसऱ्यांक खरी खबर दिवंक आमी
जेजूच्या दुसऱ्या पावटी येवपाची तयारी करूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गेच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.